ते मी गेले का मोबाईल वाईट झाला ताजी ते म्हणता ना बाहेरची स्क्रीन कसं ते डिस्प्ले ते गेला इथे माका मोबाईल नाशी व्हिडिओ करू कुदता ना आता माका एक मोबाईल काढून दितावा माका सुमार जण निमगी तसंच इथे पातळ माई कसं नाही एक व्हिडिओ वगैरे घालना आम्ही राखतसच माई घालला ती म्हण सांगता ती कसा मारायती तुगेला कितली किरकिरी करता तू सोरेक म्हाका स्कुलांत दिवचे सांबाळ घरा खर्च पावताना ताजेरी नवे मोबाईल काढून दे का तुका कशी म्हाका ना दुडवाचे झाड असो मी गेले गी हांव तुमकां केन्नाय काडून दी म्हणटवा आजी एक दिवस निमगिलेलो ना मा वय मारायती मोबाईल कोणी डेली निमगिनांती एको पंत निमगुचे गेल्ली वर्ष काढून दिलेल मग तुका एक वर्सा भितर वाईट जाऊन गेला असं ते म्हाका कसं नाही नाका तशी नाही गो चिके अर्थ करून घ्या हांव रेत विंगड सोर्स ऑफ इन्कम कसं पुणे मेळत की म्हणून सोदितास हे स्कुलाचे सांबाळक मात्र नमगो नेनपसल्यार जायना त्या सकडा असो आता तू हे खंयची चॅनल घाल्ला चिके चेंज करी ते रिमोट थंय आसा ते कोण उठान वच्चे तुमी चिके हाडतावा Mutual fund investments are subject to market risk. Read all scheme related documents carefully before investing. हो हे एक मस्त लायक ऑप्शन मुग म्युच्युअल फंड के हांव हंत इन्वेस्ट करता कसन की ते म्युच्युअल फंड मार्केट लिमिटेड म्हणलं म्हाका आनी कसं नाही अर्थ जायनी हांव ते गॅसावय दूध दवरलाय ते हांव आनी वता तुमी कसं म्हण पळोवन घेया ती खंयचे की हांव हंत इन्वेस्ट करता आनी तू मस्त लायक रिटर्न्स आसा आनी एक स्वल्प शेअर मार्केटांत घालता A few moments later. हो मगेल स्टॉक्सचे रेट आजी चढले ये The next day. चिके प्रॉफिट येत आस आनी के स्वल्प इन्वेस्ट करता म्युच्युअल फंड मार्केट लिमिटेड हे एक कसं की उल्लेता कसं उल्लोच ग तुवें तुका कसं नाही कळना तू तुगेलें काम करी म्युच्युअल फंड्स मार्केट लिमिटेड अर्ध ಗೊತ್ತ ಅಸು ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಕಸ ಉಲ್ಲೇದ್ಗೆ The next day. ಅಯ್ಯೋ ದೇವ ಹ್ಯಾ ಕಸ ದತ್ತಾಸ ಮಗೆಲ್ ಸ್ಟಾಕ್ಸ್ ಹಚ್ ಮಾಲ್ ಪುರ ಉಣಿದವನ್ ಗೆಲ್ ಮಾತ ಲಾಸ್ ಅದಲ್ ಮಕ ಅಯ್ಯಯ್ಯೋ ಹಲೋ ಕಸ್ಟಮರ್ ಕೇರ್ವಾ हां हांव तुमगेले ॲपाचे मुखांतर म्युच्युअल फंडांत इन्वेस्ट केलें आतां पळयल्यार फुल्ल म्हाका लॉस जावन वतास मू कशें करचें हांव तुम्ही आता कॉल करता सोच नंबर आमगेले डेटाबेजांत रजिस्टर जावन ना मू तुम्ही बोशा आमगेल म्हणले कोण खंयची विंगड ॲप इन्स्टॉल केला की म्हणून आम्ही आमगेल कस्टमर्साक डिटेल्ड इन्स्ट्रक्शन्स दिता ती आम्ही आमगेले ॲडान तोरे सांगतात मू मामा म्युच्युअल फंड इन्वेस्टमेंट्स आर सब्जेक्ट टू मार्केट रिस्क प्लीज रीड द डॉक्युमेंट्स केअरफुली बिफोर इन्वेस्टिंग म्हणून ऐकन न्ही तुम्ही हो ह्यांची ते पत्तोडीन सांगता सुचे म्युच्युअल फंड म्हणून मार्केट लिमिटेड म्हणून म्हाका आत्ता अर्थ जाला कसन करचें हांव तर खंयची ॲप म्हणले कोण हांव खंयची ॲप इन्स्टॉल करूंक ना तुमी गेले पर्सनल इन्फॉर्मेशन पुरो शेअर केलें मू आम्ही आमगेले व्ह्युअर्सांक हे मुखांतर एक मेसेज दिवचें इश्ट पावता आसा ती कसन म्हळ्यार म्युच्युअल फंड इन्वेस्टमेंट ते सकट करतना तुमी ते कंपनीचे जेन्युइन वेबसायट जावं जेन्युइन ॲपांतूच इन्वेस्ट करका आतां प्ले स्टोरान जावं ॲप स्टोरान जावं गेल्यार तुमकां 1000 एप्लिकेशन्स मेळटा तांतूं केलो नकली ॲप वरे आसता ताजे ಬಗ್ಗೆ तुमी जागरूक जावन आसका आनी तांगेले टर्म्स कंडिशन्स पुरो आमी केअरफुली वाचुका तांणी तांगेले ॲडान पुरो डिस्क्लेमर म्हूण दिता ती ते केलो उपरांत 6 अक्षरार दिता ती आमकां दिसना ते आमी करेक्ट जावन पळोवंक न्हू तांगेले ते पुरो डॉक्युमेंट्स करेक्ट वाचूंक मागीर आमी डिसिजन घेवका इतले नाहीशी आता तर ते टीव्हींतू सिरियलांतू जावं मुवींतू तशी दाखयता ते सन्न अक्षरांतू स्मोकिंग इज इंजुरियस टू हेल्थ म्हण दाखव न्हू मागीर तेंचे सीन फुल्ल दाखयता ते हाजी निमित्त कसन मेसेज आमी दिता आसाच म्हण हानीची काय अर्थ करून घेवका इतले 6 अक्षरांत बरयल्यार कोण ते वाजूचे वता न्ही मा पुरा जन ते सीन पळोवच्यांत बिजी आसता ते कोणी वाजूचे कोचनाचे तुमकां हे
व्हिडिओ वयरी कसन अभिप्रायस म्हणून कमेंट सेक्शनात घालाची. तशेंची तुमकां हा व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार एक लायक करून आमगेल चॅनल सबस्क्राईब करून सपोर्ट करा ती. आम्ही नेक्स्ट व्हिडिओत मेळटाची. धन्यवाद.